Welcome to the Garden of Glory. Today's Konkani Bible reading is from Colossians chapter 3, verses 1 to 25. Paul reminds believers to set their hearts on things above, not on earthly desires. He teaches how to put off the old self and put on the new self in Christ, living in love, peace, and gratitude in every relationship. कोलोसकारांक पत्र 3 ओळी 1 ते 25. मोहिमेवंत क्रिस्ताच्या एकवटांत नवें जिवीत. क्रिस्ता बराबर देवान तुमकां पुनर्जिवंत केल्यांत म्हणटोच सर्गींच्या वस्तूंचे जावं दी तुमचे ओत्रेक. थंय स्वर्गार क्रिस्त देवाच्या उजव्या हाताक बसलेलो आसा. तुमचे ध्यान मन सर्गींच्या वस्तूंचेर आसून दी, संवसारांतल्या वस्तूंचेर न्हय, कारण तुमी मेल्यांत आनी तुमचें जिवीत क्रिस्ता बराबर देवा सोवें लिपलोलें आसा. तुमचें जिवीत म्हळ्यार क्रिस्त, आनी तो दिश्टी पडटलो तेन्ना तुमी ताचे बराबर दिश्टी पडटल्यात आनी ताचे मोहिमेंत तुमकां वांटो मेळटलो. धीर आनी बुजवण दिवपी बुद्धी. पोरणें जिवीत, नवें जिवीत. देखून तुमच्या सैमांत आसात ते संवसारी आवंडे मारून उडोवयात. बोजोडपण, मेळेपण, कामचार, खोट्यो वंदवण्यो आनी ती माणसुगी भायली इरेस्कायेची आशा. ही आशा खरेंच म्हळ्यार कुड्या देवांची पुजा. असल्या वस्तूंक लागून देवाचें आयकोनांत तांचेर ताचो क्रोध देंवून येता आनी तांचे मोदें तुमी जियेताल्यात तेन्ना तुमचें जिवीत तसलेंच आसलें. पूण आतां हें सगळें तुमी सोडून दिवंकूच जाय. राग, क्रोध आनी विकोटाय, जास्त्यो आनी पोजड्यो खोबरो तुमच्या तोंडांतल्यो कोदींच भायर सोरच्यो न्हय. एकामेकाक कोदींच फोटी मारूं नाकात, कित्याक तुमचें पोरणें पातकी सैम आनी ताच्यो चाली सोडून तुमी नव्या मनशांचो आकार घेतला. आपली पूर्ण वळख मेळो पर्यान तोच रचणार ह्या नव्या मनशाक उदीक उदीक आपल्या सारक्याचो नवो कोरीत आसा. आंतू आनीक ग्रीक आनी जुदेव म्हणना, सुनोत केल्लो आनी सुनोत ना केल्लो म्हणना, पोरको आनी जंगळी मनीस म्हणना, गुलाम आनी स्वतंत्र मनीस म्हणना. आसा तो एकलोच क्रिस्त, सगळ्यां सोवें तोच. तुमी देवान विंचून काडलोली, पवित्र केल्ली आनी ताचे ओपुरबायेची. देखून तुमी दोयाळ मोवाळ काळजाची, भोली, खालती, दुलोभ आनी व्हड सोंसणिकायेची मनशां जायात. दुसऱ्यांचेर गाराणें करूंक निमीत आसल्यार तुमी एकामेकाक सोसूंक जाय आनी बोगसूंक जाय. सोम्यान तुमकां बोगशिल्ल्यान तशेंच तुमी एकामेकाक बोगसात. ह्या सगळ्या सुगुणांचो मुकूट कसो प्रिती मोग तुमचे मोदें वसून दी, कित्याक ताचे वरवीं सगळ्या सुगुणांचो संपूर्ण एकवट जाता. एकूच कूड घडून क्रिस्त दिता ती शांती भोगूंक देवान तुमकां आपयल्यान. तर ही शांती दोळ्या मुखार दवरून तुमचें जिवीत
चलोयात आनी तीच जावं तुमचें इनाम आनी देवाक सोदां दिनवाशी रावात. क्रिस्ताचो संदेश सुभामपणान तुमच्या काळजांनी ठिकाण करूं. सगळे जाणवायेन एकामेकाक शिकोयात आनी बूद दियात. तुमचीं काळजां दिनवासान भरोवन स्तोत्रांनी, गितांनी आनी पवित्र आत्मो उपजयता त्या गायोनांनी देवाची वाखाणी करात. तुमी म्हणटात आनी करतात तितलेंय सोम्या जेजूच्या नांवान करात आनी ताचे वरवीं देवाक आमच्या बापाक आर्गां दियात. कुटुंबा भितर संबंद. पोतिणीनो, सोम्याच्या एकवटांत आसलोल्यांक सोबता तशें तुमच्या पोतींक खालत्यो रावात. पोतिनो, तुमच्या पोतिणींचो मोग करात आनी तांचे थंय खोरायेन वागूं नाकात. भुरग्यांनो, सोगटांत तुमच्या आवय बापायक खालती रावात. हें सोम्यांक मानता. आवय बापायनो, तुमच्या भुरग्यांक तिडकावूं नाकात, नाजाल्यार तांचें मन मोडटलें. गुलामानो, तुमच्या संवसारांतल्या दोनयांक सोगटांत खालती रावात. तांची शाबासकी जोडच्या मोनान फकत तांचो दोळो तुमचेर आसा तेदना न्हय, पूण साद्या काळजान सोम्यांक मान दिवचे खातीर. तुमी करतात तितलेंय सगळ्या काळजान करात, मनशां खातीर न्हय पूण सोम्यां खातीर. मजुरी कशी तुमकां दवरलोलें दायज सोमी तुमकां दितलो म्हूण उगडास धरात. कित्याक खरेंच म्हणल्यार तुमी चाकरी करतात ती क्रिस्ताची, आमच्या सोमयांची. पेल्याक वायट करतात ताका आपल्या वायट कर्तुबांक फावो ती खास्त मेळटली, कित्याक देव मनशांचें तोंड पळयना. Reflection. This passage teaches us practical Christian living, to clothe ourselves with compassion, kindness, humility, and forgiveness. Whether in family, work, or community, everything we must do be done in the name of the Lord Jesus. Thank you for joining the Garden of Glory. May we put on Christ each day and live as His chosen people. Don't forget to like, share, and subscribe for more Konkani Bible readings.